बुधवारा पणजे बाय इलेक्शनाच्या दिसा मतदारसंघा भायले फुडारी आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांचो प्रचार करताले म्हूण पणजे पुलिसांक प्रायमा फेसी दिसता, मात ठोस पुरावे अजून पुलिसां मेरेन पाविल्ले नात. हे गजालीची इलेक्शन कोडाच्या आधाराचेर पुलिसांनी आतां चवकशी चालू केल्या. वादावादी झगडी केस्तावाचे कसलेय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसत जाल्यार दियात म्हूण पुलिसांनी बीजेपी आनी काँग्रेसीक सांगलां. कंप्लेन करतल्यांनी डॉक्युमेंट वा पुरावे दिल्यात तातूंत दखल घेवपा सारके गुन्यांव दिसनात. इलेक्शनाच्या दिसा जेएसएमान लायिल्ल्या बॅनरांचेर पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकारान केल्ले कंप्लेनीचेर पणजे पुलिसांनी अनवळख्या आड एफआयआर घाला. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीचे कंप्लेनीक अर्थूच ना. की फॉल्स कंप्लेन करता आसतना एटलिस्ट तरी व्हेरीफाय करात की ते लोक थंय आसात. तातूंत भितरले हांव नांव सांगना. एक जें आसा तें काल पणजे नाशिल्लेंच, एक लेडीचें नांव आशिल्लें घातलां तितूंत, तें पणजेंत ना. ऑन द कंट्री तें आपल्या कामाक आसा आनी थंय प्रूव कामां आसा. दुसरो आनी एकल्याचें नांव घातलां, तो मनीस त्या टायमार परवरी आसा. आयज मोबायलाचें लोकेशन इजिली लोकेट करपाक जाता. जो तिसरो नांव घातलां तो म्हाजे बरोबर म्हाजे गाडयेन आसा. त्या टायमार आमी रायबंदर आसा, तो म्हाजे बरोबर आशिल्लो फूल दीस. आनी अशे तरेन एक आवाज केला की काँग्रेसचे लोक गुंडगिरी करता म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.